अरबी दर्यांत लक्षद्वीप जुव्या लागसार तयार जावपी पोषक वातावरणाक लागून गोंयांत कांय सुवातांचेर फुडले 2 दीस मध्यम ते बारीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। ह्या दिसांनी वातावरण दमट उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बुधवारा आनी बेरेस्तारा राती तिसवाडी, वाळपय, साश्टी, सांगे, काणकोण आनी फोंड्यां पावस शिवरलो। 24 वरांनी सांग्यार 3.4 मिलीमीटर, काणकोणा 3.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। उत्तर गोंयांत 0.5 मिलीमीटर जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 5 आनी 6 जानेवारी कांय कडेन पावस शिरशिरपाची शक्यताय आसा। 7 ते 10 जानेवारी मेरेन वातावरण सुकें आसतले। तशेंच 7 जानेवारी कांय कडेन दव पडपाची लेगीत शक्यताय आसा। 5 ते 7 जानेवारी ह्या काळांत वाऱ्याची गती वराक 40 ते 45 किलोमीटर आसतली। ताका लागून नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें खात्यान कळयलां। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर।